दोन वस्तू आयज आमी शुभवर्तनांतल्यान आयकल्ल्यो आसात. ठेवो. आमचे काळीज खूंय आसतलें जंयसर आमचो ठेवो आसा पळय थंय. आनी दुसरें म्हणजे भितर आमी उजवाडांत आहा ओ काळोखांत आसा. हें आतां सगळें जाणा आमी, आमकां सांगपाची गरज ना. आमी कितले फावटी आयकल्लें आसा, आमकां ही जाणवाय देवान दिलेली आसा. पूण हे कशे भशेन आमी जियेतले हांव. जेजू आमचो उजवाड म्हणटा आमी, पूण जितली आमी ताका आजीर जावन जियेता तितली आमची चिंतनां उतरां कोन्यो ताचे सून उपजवतल्यो तेन्नाच की आमी उजवाडांत आसा म्हणून कळटलें. नाजाल्यार आमचें वस्तुंगी केलें की ना तें काळोखाचें सगळें. पूण अशें घडोवंक जाय जाल्यार तो खरोच आमचो ठेवो, ताचे सगळें आमचें दादोसकाय आसा वो आमी फकत ताका वयले वयर मान दिता. असलें तर आमचें जिवीत जायत जाल्यार आमी जाणो कितें जातलें पळय तें. म्हणून कितें जाता, आमचे ठेवे आमचो संवसारांतलेच आसतात आनी मागीर ते कितें घेवन वेतले आमी कांयच घेवन वेचे ना. सगळें सोडचें पडटा. आमची चिंतना आनी भावना पर्यंत ताका चिटकोन रावपाची गरज ना. फकत जेजूकूच आमी चिटकोन रावत तर बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. ही जाणवाय आमकां आसा, पूण कशे भशेन आमी करूंक जाय तें प्रत्येकान आमी सोदून काडूंक जाय. आमी तुमकां खूब फावटी सुचयता देवाच्या उतरांतल्यानूच, पूण तें तर तुमकां पटना जाल्यार तें तुमकां लागचें ना. पूण प्रत्येकान तें सोदून काडूंक जाय. ताका लागून ह्या वेळार आमी देवाची कृपा मागया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटीन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येकान सुस्कारांतल्यान जेजूक आमी अनुभवता ताचे सगळी आमची चिंतना भावना दवरया आनी ताच्याच मदतीन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत न्यासण्यान आमची मनां उजवाडाय आनी आमी प्रत्येक जाणां जेजू सगळें कशे भशेन आमी आमचें खेरीतपण जियेता त्या ताणें आमकां दाखोवच्याक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारच्याक हेंच आमचें जिवीत आतां ताका भेटोवया. हे भेटोवणे वरवीं आमेन.